गोयात नुस्ते उत्पादनात वाढ झाल्या, पण असे असले तरी पापलेट, इसवण, मोरी, कुल्ल्यांचे उत्पादन मात उणे झाला। पण बरी गजाल म्हळ्यार गोंयकारांक परवडपी नुस्ते जसे बांगडे, ताल्ले, सुंगटां, लेपो ह्या नुस्त्यांनी वाढ झाल्या। फाटल्या 5 वर्षात गोयात नुस्त्याच्या उत्पादनात 20.92% वाढ झाल्या। 2020-21 आर्थिक वर्सा गोयात वट्ट 1,06,159 टन नुस्त्यांचे उत्पादन झाले। 2024-25 वर्सात ते वाढून 1,28,378 टन झाले। मिळालेल्या माहितीप्रमाणे 2020-21 आर्थिक वर्सा बांगड्यांचे उत्पादन 28,703 टन आशिल्ले। 2024-25 वर्सात ते वाढून 43,728 टन झाले। 2020-21 वर्सात ताल्ल्यांचे उत्पादन 5,218 टन आशिल्ले, जे 2024-25 वर्सा वाढून 20,705 टन झाले। 2020-21 वर्सा सुंगटांचे उत्पादन 5,470 टन आशिल्ले, ते 2024-25 वर्सात 10,072 टन इतले वाढले। 2020-21 वर्सा लेप्यांचे उत्पादन 1,741 टन आशिल्ले, जे 2024-25 वर्सा 176 टनांनी वाढून 1,917 टन इतले झाले। जाल्यार माणकी नुस्त्याचे उत्पादन 5 वर्सात 4,539 टन वाढून 6,401 टन इतले झाले। 5 वर्षात काय नुस्त्यांचे उत्पादन उणे झाला। 2020-21 वर्सा इसवणाचे उत्पादन 4,031 टन आशिल्ले। 2024-25 वर्सा ते उणे जावन 1,594 टन इतले झाले। मोरीचे उत्पादन 668 टन आशिल्ले, जे उणे जावन 223 टन झाले। 2020-21 वर्सा वेल्ल्यांचे उत्पादन 420 टन आशिल्ले, जे 2024-25 वर्सा 215 टन झाले। 2020-21 वर्सा कुल्ल्यांचे उत्पादन 2,168 टन आशिल्ले। 2024-25 वर्सा 1,202 टन मेरेन देंवले। मजगती मिळिल्ले माहितीप्रमाणे वयल्या काळात नुस्ते आनी संबंधित उत्पादनांची निर्यात वाढल्या।